उपाध्याय हांची आज जयंती या जयंतीच्या निमित्तान भारतीय जनता पार्टी साखळेच्या ऑफिसात तांची जयंती मनोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टी साखळी मतदारसंघातले सगळे कार्यकर्ते हांगासर हजर आसात। पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय हे तत्व दीनदयाळ उपाध्यायान ह्या देशाक दिलें आनी अंत्योदय ह्या तत्वाचेर आज सरकार चालू आसा। अटल बिहारी वाजपेयी जी आसतले किंवा मोदी जी आसतले, अंत्योदय मीन द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी। शेवटी राजकारण करप कित्याक तर समाजातल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सरकारांतल्यो सगळ्यो गरजो पावोवपा खातीरच सरकार जाय आसता आनी तोच अंत्योदय तत्व साकार करपा खातीर आमी पळयता की आयचे सरकार हे सातत्यान वावुरता। प्रत्येक मनशाक लायट आसचें, उदक आसचें, घर आसचें, प्रत्येक मनशाक गांवांत रस्तो पावचो ह्या तत्वा खातीर आयचे आमचे मोदीजीचे सरकार सातत्यान काम करता। खऱ्या अर्थान ही आयच्या सरकाराची उपलब्धी हीच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां ही खऱ्या अर्थान श्रद्धांजली आसा। आज परत एकदा साखळी मतदारसंघातल्या आनी गोंयच्या समेस्त लोकांच्या वतीन, गोंयच्या सरकारच्या वतीन दीनदयाळ उपाध्याय हांची जयंती आमी मनयता। आज तांकां परत एकदा हांव आदरांजली ओंपता। देव बरें करूं।